साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। मंडळी भक्तगण हो, कशी झाली कालची रामनवमी? गमत येईल नव्हे? आनंद मेळ की ना थोडं कोणी तरी मक्कले म्हणारी रामाक पाळल्या घरचे शिले काली तागल जन्म केलो म्हणारी एक एप्रिल 1982 तू आमगल गुरुंगल घरा सांगी पूज करतात ती राम जन्म साजर करतात थंय वचुलेली तर त्या अशा बाळाक तांणी हून उदकाने म्हळ्यार खरेंच अर्चन भक्ती कशी असता म्हणून थंय शिकता हून उदकान न्हाणयलें गोमटे करून पुसून अत्तर भितर लावन ताका ते दुपट्यान गुंडाळून पाळल्यान घालें आनी ताळे ते म्हणाले बघत काय उभी राहिलीस पाळणा म्हणना म्हण पाळणा हा बरयल खंय जाल्यार सुचलें ते आजी रामाक पाळण्यान घालचे निमित्ताने सद्गुरू माऊली आणि रामबाळ कशें म्हण सद्गुरू थंय राबले तिची त्या रामागल आवसू राम राजा आज माझ्या झोपडी मध्ये जन्मला मधुर हसला ओळखीचे बोट चोखू लागला दास सगळे आसपास पाहुनी मनी तोषला सद्गुरू अगे माऊली गे भूक लागे बोलला चमच चमचा भाव दुग्ध माय पाजी त्याजला रमले चित्त भरले पोट तृप्त देई ढेकरा नयन झाले सजल त्यांनी श्याम हृदयी लाविला धून घेतची गाई गाई माय जोजवी त्याजला लीन मी अजी दीन नाही किती वर्ण भाग्या माझिया मी तर आहे चरण धुली सद्गुरूंची माझिया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आणि आश्चर्य पळया हे म्हणलेलं हाजे आद्य अक्षर मिळेल रिकल जात गोतस की रामदास चरण धुली मी अशी जालें म्हळ्यार मगल म्हाकाच आश्चर्य दिसलें अशी कशें जाल्लें म्हण जाल्यार ही सद्गुरू वल्कीमय आसता। आतां आमी हाजे विचार करुया मनाचे श्लोक घेवंक खातीर ते पळया काली घेतील म्हळ्यार पयली सदा सेवी आरण्य तारुण्य काळी
मिळेना कदा कल्पनेचे निमेळी, चळेना मनी निश्चयो दृढ ज्याचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. तरुण आसतन धोरण आम्ही थोडोपुणी वेळ आमगेल व्यस्त आयुष्यांतलो थोडपुणी वेळ बाजू काडून एकांतान तूं मनाने एकांतांत वचचो प्रयत्न करता. मौन साध्य करून म्हणा, किंवा खरोखर खंय पुणी भायले खंय वचून राबलीं थोडे दिवस, जाल्यार आतां काळान कळ्ळें जाल्यार आमी भायर वचनाशिल्लीं म्हणून आत्तांच लॉकडावन म्हणून ते घार बसले नाजाल्यार भरपूर वतालीं. जाल्यार ते हे सगळे ऑडियो विडियो आनी कसले काडचे निमित्तानेच वतालीं. ते ऑडियो विडियोची आमकां इतली संवय जाल्या, खंय एक्सिडेंट जाल्ले म्हणून ते वाचूनच्या वच पेक्षा आमी विडियो काडचे म्हागची लागतात. ही साधन न्हय, तर आपण जावन वचून तांकां मदत करची, ही सेवा. जाल्यार समर्थान सांगलें की तारुण्य काळान तुजी अरण्यांत वचका म्हूण, आनी आपणाक कल्ल मेळोवचें हें ध्येय पयलेंच निश्चित करता. अगदी गर्भगळीत जावन कांय जिवा जायनाची तसले वेळार कळ्ळें तर वळ ना, तें शरीर साथ दिना. तेमी ती पयलीं धरूनच हें सगळें कळका आनी कोरून मनान दृढ निश्चय कोरून, जशी आत्तां आमी दृढ निश्चय करून आनंद यात्रे मार्गा लागले वय की न्ही. काल कितली गमत आयली, म्हाका तरी भोव गमत आयली. तुमगेल म्हाका गोत ना, जाल्यार भोव गमत आयली. आनी आत्ताच नंतरचो श्लोक तांणी कल घेतला पळय. नसे अंतरी नष्ट आशा दुराशा, वसे अंतरी प्रेम पाशा पिपाशा, ऋणी देव हा भक्तिभावे जयाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. म्हळ्यार कळ्ळें की तांणी कशी आसका कशी आसूं नये. जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचो. सर्वोत्तमा दास जावच्याक नेमके मनुश्यागेल्या आंगांत खंयची गूण आसता ते तांणी सांगलें. तांणी सांगलें अंतरांत कोणागेल्या नश्ट म्हळ्यार वायट आशा दुराशा अशी आसना, किंवा कोणें कितलेंय वायट वागो तागेलो नाश जावो ही मनान केन्नाय भावना आसना. प्रत्येकल्यांक आमी जो खऱ्या मनाने देवालो दास आसता ताका दिसता हाका एक चान्स दिवंक. आमकां तसो इवन रावणान इतलें हें केलें. कोण तो आमगेलो शिशुपालाक थंय 100 गुन्हे श्री कृष्णान माफ केले. थंय 100 गुण जायना पडता ताका मारून घाले. कित्याक म्हळ्यार देव आमकां चान्स दिता, प्रत्येक एकल्याक चान्स दिता. तावळे आमकां ताका नश्ट करचें हक्क आमकां ना. जो मनुष्य जाल्यार ताका तशी दवरची ना. तरी जो सर्वोत्तमा दास आसा तो सर्वतोपरीन मदत करता. कल्ली म्हळ्यार खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती लागो, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे. ज्ञानेश्वर माऊली की जय. संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी तांगेले हांव बरोवन दवरल्या. कल्लें पसायदानांत तांणी कल मागलें तरी खळांची व्यंकटी सांडो. खळ म्हळ्यार वायट लोक, वायट वृत्तीचे लोक, राक्षसी वृत्तीचे लोक. राक्षस ही कोणाक तांकां अशी ते तूं फोटोन तूं चित्रान दाखयता ती शिंग आसतात खंय तांकां इतले व्हडले भायर अशे दांत आसतात चूडशे, तशी कले आसना. आमची बारी मनुश्य ती चिके देह बुद्धी जास्ती जालेली मी ती मस्त खावन पिवन तगडे जालेले असतात व्यायाम करून. म्हळ्यार कोणाक कशी वायट करचें ह्या वृत्ती खातीर ताकद जाय न्ही. वायट करूंक सुद्दां ताकद लागता, बरें करूंक ताजे पेक्षा जास्ती ताकद लागता हें तांकां गोत ना. जाल्यार अशें आसता. तरी त्या खळांक गेली व्यंकटी नाश करता. तुमकां तसो देवीने सगळे राक्षसांक मारले. देवी पावली गमला देवी पावली, जिव्हाग्री बसून आज राखियली माझी लाज, युद्ध कथा रम्य साज स्वतः बोलली ग देवी पावली. दैत्य मारले अनेक, दैत्य मारले तिने म्हळ्यार दैत्य वृत्तीच नाश केलो. दैत्य मारले अनेक
टिपुनिया एक एक, रक्त पिऊनी तृप्त देख हृदयी बैसली ग, देवी पावली. ही जशी देवी पावता हां राक्षसांगल रक्त पितती म्हळ्याकल्ले की तांगेल तिने नायनाट केलो राक्षसांगल, राक्षसी वृत्तीचं नायनाट केलं. तावळी इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यती तदा तदा अवतीर्याहम करिष्यामी अरिसंशय म्हणून तिने देवाक सुद्दां वचन दिलें. तावळी हे दुष्टकल म्हणटात गो तसं, भले तूं आमकां आत्तां मारलें जाल्यार आमी अशी जन्म घेतल मुखाल पंथां. म्हळ्यार राक्षसी वृत्ती केन्नाय मरना मंडळी. युगा युगान प्रत्येक युगान ती राक्षसी वृत्ती उद्भव पावता आनी नवीन नवीन रूप घेवन पावता. तो बीज कोणतो रक्तबीज म्हूण आशिल्लो ताका तरी मारल्यारी तागेल्या प्रत्येक रक्ता थेंबान थावन आनी सैन्य उत्पन्न जातालें आनी राक्षस उत्पन्न जाताले. तशी आमगेले आशेच एक एक हान थावन एक एक सवेन थावन एक एक वायट उतरान थावन राक्षसी मन तयार जाता. तर तांणी त्या राक्षसान म्हळें, हे देवी तूं हांकां वचन दिलें, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यती तदा तदा अवतीर्याहम करिष्यामी अरिसंशयाम. शत्रूंक हांव नाश करतली. जाल्यार लक्षांत दवरी, आम्ही काही येरागबाळ्याचे काम नव्हे, आम्ही आहोत जातीचे म्हण. आम्ही प्रत्येक मनुष्यागल मनात वचून बसतली. प्रत्येक मनुष्यागल कलियुगी आमचे सत आणि प्रत्येक मनुष्यागल आम्ही मनात वचून बसतली. तू कोणकोणागल म्हूण नाश करतली, कोणकोणागल संहार करतली. तावळी देवीने तांकां सांगलें कांय हरकत ना. आनी देवाने सांगलें की त्या वेळार आमी नामावतार घेता. तिने कोण आमगे नाम घेत की त्या नामाने भितर आशिल्ले व्यंकटी मात्र वायट समजता, व्यंकटीच मात्र नाश जाता. म्हळ्यार दुष्ट बुद्धीच नाश जाता नामाने. तेमी तो नामावतार अगदी म्हत्वाचो आसा. तर अशी जाता. तरी हांगा आयकल जाल्यार सर्वोत्तमागल दास खरो कोण, तरी जो सगळ्यांक आईल गेलेल्या नश्ट करतलो तो दास न्ही. ताका कण अवस्था तसली मनशाक. तर ते सांगतात कले की ताक न्ही तागल व्यंकटी आमी सरळ करतात. वांकडेपणस न्ही, जी दुष्ट बुद्धी असता ती काण तांतू प्रेम भरता. ती पोकळी जात न्ही तांतू तांकां प्रेम भरता. ती कशी भरता ती, तर आमी तांक प्रेमाच रती बुजलायतात. तांणी कितलें वायट करो आमी प्रेमाची दिता. ती संत ज्ञानेश्वरांक इतले चडले लोकांनी तांकां खावच्या पट्टा घालनाशिल्ली अक्षरशः. आतां ती उपजली संन्यासान चेडो म्हणून उपजली, तांगेल दोश आशिल्लो ना. आनी विठ्ठल पंथांगेल सुद्दां दोश नाशिल्लो तांतू कले. ते तांकां वैराग्य मस्त जावन तांकां संवसार करूं जायना म्हणून तांणी संन्यास घेतलो. जाल्यार ते स्वामी तांकां संन्यास घेवच्या दिवची ना. ती म्हळ्यार गृहस्थ आश्रमांत बायले सोडून आयला म्हळ्यार म्हणून तांणी विचारलेलें तूं कल्ले हें, तरी आपण एकलोच आसा म्हूण सांगलें तांणी. आपणा कले पाश ना ती. आतां वन वे इट वॉज ट्रू कले म्हळ्यार तांणी सगळे पाश घरात सोडून आयिल्ले ते. आनी तांणी संन्यास घेतलो चैतन्य श्रमकी कलकी म्हूण नांव घेवन. हांगा ही पाप 12 वर्स थाई ते पिंपळाक झाडाक प्रदक्षिण घालतर आपली बामणां उडास करता. आनी थंय एक पंथा तांगेल गुरू यात्रे वचून तेन्ना आयिल्ले. तावळ तांकां कळ्ळें की ही तांगेल बायल आनी तो गृहस्थ आश्रमीच आशिल्लो. तावळ तांणी म्हळें तूं आमकांय पापाच धनी करतस आनी तुका काय पाप लागतस. तर तूं गृहस्थ आश्रम उलट सगळे 4 आश्रम श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम आसा. तांची कसली फळ येईल ते तूं भोगता. इत्या म्हळ्यार तुवें हें केलें कलें, तूं स्वता फटी उलयलें मी तशी जाल्यार तूं परत वच आनी गृहस्थ आश्रम स्विकार करी, तांची फळ कल जातलें तें भोगता. तावळ तांकां इतलो त्रास दिलो. ते चेडवान मुंज करूं जायना म्हणाली आनी कल्ले मुंज भंगो तांकां पोट्टा घालनाशिल्ली, तांकां वाळींत घाले सगळ्यांनी. आनी धर्मसभेन तो विसोबा केसर म्हूण एकलो तो तांगेल्या धर्माचो प्रेसिडेंट आशिल्लो तो धर्मसभेचो. ताणें तरी सगळे ते रामशास्त्र्यांक आपोवन हाडून तांगेल थ्रू तांकां शिक्षा म्हूण दिवयली पैठण जावन शास्त्र्यांक आपोवन हाडून की देहांत प्रायश्चित्त म्हूण. आनी त्या आवस बापूसून वचून इंद्रायणीन तांगेले प्राण दिले. तरी ते ज्ञानेश्वर माऊलींक आनी निवृत्ती आनी तांगेली ती 4 सांसान्न भावंड पाप आवस बापूस नातिली.
दुसरे असल्यार कितलें प्रेम येतलें. पण हे विसोबान सगळ्यांक ताकीद दिन दवरले, तांकां कोणें मदत केल्यार पळयात ती कोणेंय तांकां दिवची ना. तरीके पाप कनवाळ लोकय बरे आसताले न्ही. आनी ते रुक्मिणी थंय वाड्डिली आळंदींतून. तावळी ती सानपण धरून पळयली चल्ली. आतां तिगल ही चेडवो म्हणा पण एक सॉफ्ट कॉर्नर आसता प्रत्येक घरांत. तावळी ती दिताली जाल्यार हो मदें 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 पळोवन न्हू तांकां दिल्लें पुराय कांड उडोवचें, झोळी पुराय मातये मेळोवचें, जें कांय मेळ्ळें तें अशें करून भयंकर त्रास दिताले. तरीकय ताणें तांकां दोश दिनी ज्ञानेश्वर माऊलीनी. वैरणीं ताका कल्याणच केलें. तांणी योगान हें एक पण तरी हातूं खंयचें तें दिवाळी वेळार तांकां मांडे खावची इच्छा जाली भावंडांक. तावळी मुक्ताई पाप तिची आई, तिका मुक्ताई म्हूण नांव घालताली. सान चिमुरडी पाप. तर तिन्ने जायत आपण मांडे करता, तुमी भिक्षा मागून केले पीठ बीठ गोड आनी हाडात ती. सगळ्यांनी दिल्लें. पळयल्यार हान्ने विसोबाकेचरान ते पुराय मातये मेळयले. थोडेशे केले पूण भरले पळय ते कशी पूण सांबाळून गोड आनी हें घेवन तो घार आयलो. तर ते मडकेक दिलेले की त्या मडके उपराटी घालून उज्जारी ताजेर घालून ते भाजता ती मांडे करून. मांडे ताका भोव प्रिक्षिले म्हणून पळयल्यार तें सुद्दां ताणें पळयलें मग घेवन ते फुट्टोन घालें. आनी ते एकदशे खापर सुद्दां तांकां मेळूं दिली. ते कहलें आतां वरें तो व्यसन आशिल्लें. अशी मडके उलटे घालून तांचेर चपात्यो हें तें भाजता तशें कहलें नाशिल्लें तांगेले घार पाप. तर ह्या ज्ञानेश्वर माऊलींनी योगाक न्ही आपणा भितरल्यान अग्नी प्रज्वलीत करून फाट्टीरी त्या भयणीन मांडे भाजले. आनी ह्या चोखोबाने ते खिडकींतल्यान पळयले तांगेल्या. अयो बा म्हणाले, एक कथेंत तशें त्याच वेळा तो सरळ जालो म्हण. पळयल्यार एक कथेंत आनी शास्त्रांत आनी बरयल्या की तितलो कोण सुद्दां तो सरळ जायनी. तान्ने रामशास्त्र्यांक आपोवन हाडलें की हांकां शिक्षा कल दिवची म्हणून विचारच्याक. न्हय रामशास्त्र्यांक तान्ने आपोवन हाडली जाल्यार हो योग करता न्हय. तशीच हाजे पेक्षा जास्त योगी आशिल्ल्या चांगदेव 1400 वर्सांचो मानतालो. 1400 वर्स. आपणाक 100 वर्सां आयुश्य जाता म्हण दिसलें की प्राणान हांगा आज्ञाचक्रांत दवरतालो तो. आनी परत तितलो ताजो मृत्यू काळ वचलो की परत तो घेवन परत जगतालो. अशी कोण ताणें सगळे पश उठाय वश केलेले. वाघार बसून फिरतालो तो. तर ताका हें केलें चावी मारली. यो यो पळय तो कितलो योगी बरो असो ताका मेळूं यो म्हण. ताजी काणी सांगची आतां वेळ न्हय. जाल्यार तो वाघार बसून आयलो आनी हो वणटिरी दांत घांसता बशिल्ली भावंड फालफाल्यारी. तावळ तो वाघार बसून ताका सैन्य केलें भुतांवरी. सगळीं जाणां आयलीं. पळय कोण कित्याक सांगलें येवन ज्ञानेश्वर माऊलीक हे चांगदेवाणी येतस ती म्हणून. इतलो व्हड मनुश्य आमगेले भेटीक येतस. चल मुक्ते आपण पण जाऊया निवृत्ती दादा आपण त्यांना भेटायला जाऊया. आणि भिंती अगं जा ना गं चल पुढे चल त्यांना आपण भेटायला जाऊया. वण तीर बशिल्ली ती वण ती चमकून तांकां मुखार वचली. म्हळ्यार आतां वाघू जालो तरी पशु जालो तरी जिवंत न्हय तो. हां जिवंताक वश केल्याची खबर विंगडी. निर्जिवाक सुद्दां ह्या प्राण्याने वश केले ह्या मनशाने. म्हळ्यार आनी ज्ञानेश्वर माऊलीनी तें पळोवन चाट जालो. तावळी हांणी वचून पांय पडले माऊलीक चांगदेव. आनी ताका कळलें की ताका भयंकर कोप आयलो हे विसोबा केसराचेर. आनी ताणें सांगलें की ही तुगेल वण जर चमकत जाल्यार तागल आंगार पयलीं घाल न्हय एक्सिडेंट करीत ताका खड्ड्यां वच तो म्हण. असले बरे मनशाक त्रास दिता म्हण. तांणी कळत सांगता ना बा देवाने प्रत्येकल्याक संधी दिवंका म्हणून सांगल्या बरें जावच्याक. मनुश्या जन्म घडये घडये मेळना. तागेले कल्ले प्रारब्ध आशिल्लें ताणें हें केलें. तो मुळांत वायट ना बा. तशी ना तो. नाल्यार इतलो व्हड धर्मसभेचो तो प्रेसिडेंट जाता आशिल्लो सभापती जाता आशिल्लो ना. तो करता तें आमगेले भल्या खातीर करता. न्यायान वागता न्हय शास्त्रा प्रमाण वागता म्हणून तो सांगता. जाल्यार तो तशी ना बावडो भोज कनवाळू आसतो. अशी म्हणना पळय तो सांग हो थंयच राबिलो कोण विसोबा केसर. तें आयकून ताका इतलें वायट दिसलें आपण बदल हें जावपाचें बदलपाचें. त्या वेळार तागेलो व्यंकटीच नाश जालो. आनी तो सपशेल शरण गेलो ह्या चारी भावंडांक. आनी ज्ञानेश्वर माऊलीनी ताका उबारून आपणा शिश्य म्हूण स्विकार केलो. ताजे नंतर
तो बद्ध आशिल्लो, जरी तो सभापती आशिल्लो, बद्ध आशिल्लो, तो आपण कोण ती होडू म्हळ्यार ह्या कल्पनेन बांदिलो. तो ताका चुकी कळलेली, मुमुक्षू जालो, शरण वचना पडे, ताका गुरू मेळ्ळे, तो साधक जालो आनी साधकाचो सिद्ध जालो. इतली सिद्ध पदां पावलो की गुरूंनी ताका गुरुपदच बहाल केलें आनी ताणें नामदेवाक आत्मज्ञान करून दिलें. ही आमकां काणी गोतस तर सांगचे मंडळी कल्लें की हे जे दास जो आसता सर्वोत्तमालो, हो कोन्ने कोणागल नाश जावंका म्हणना. इत्याक तरी वसे अंतरी प्रेम पाशा पिपाशा. पिपाशा म्हळ्यार तान, प्रेम पाश, तागल मनान फक्त प्रेम पाश आसता. प्रेमाच्या पाशान तो सगळ्यांक अशी ताण हाडता आनी प्रेम मेळका तागल अंतरान, तूं प्रेम दिवका प्रेम घेवका, ही एक्कीच तान. तान म्हळ्यार इतली तान, पिपाश म्हळ्यार ही अक्षरशः प्राण कंठाले येतात न्ही तान लागून, गळ्या सोस पडता, तसले तान्ने एक पिपाशा म्हणटात. तर त्या पिपाशेने तो आयिल गेलेल्यांक प्रेम वांट सुट्टा. इतले लोकांगल सेवा करता तो की देवागल कार्य तो पार पडता. तावळी खंयचोय एक देवाक ताणें रुढी कोण घालें म्हळ्यार कल केलें. आतां एक गरीब मनुश्य एक सम सगळ्यांगल काम करता, ताल्या त्या मालकाक कल दिसता अयो हो कितलो करता आपणा खातीर, आपणाचेर ताणें ऋण कोण दवरल्या, तर ताकाय आपणें पावका, ताका आपणें बरें करता, तागल आपणें देव भक्ताभिमानी के, तागल अभिमान धरता आपणें आनी तागल दास जावंका, तागल आपण ऋणी जालां की मगल कार्य आशिल्लें तो करून दितस म्हळ्यार कितलो म्हाका मदत करता, कितलो करता तो. तशी संत तुकारामान तरी देवाक ते देवा लागीं झगडताले सुद्दां, म्हळ्यार तांणी फक्त नामा जोरार सिद्धत्व पावले, ते ब्रह्मविद ब्राह्मण जाले. तांणी कल म्हळें भक्ती ऋण घेतले माझे, चरण गहाण आहेत तुझे, प्रेम व्याज दे हरी, माझा हिशेब लवकर करी, माझे मीन सोडी धन, नित्य करीतो कीर्तन. तांणी म्हळें हांव नित्य संकीर्तन करता, तुका नाम घेता, तें नाम घेवन 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 तुका दिल्ल्या, इतलें मुद्दल दिलें, तें ऋण तुका ऋणी कोण दवरल्या हांवें, तूं मगल भक्तीचें ऋण घेतलें देवा. तरी त्या वेळा भयंकर अवर्षण पडतालें, लोकांक खावचें ना पिवचें ना, तरी हांव मुळाच सावकारू, माझे मीन सोडी धन, नित्य करी तो कीर्तन, हांव मगल व्याज सोडची ना, तूं मुद्दल दिव नाका म्हाका नाक्काची, तें दवन घे, पण देवा म्हाका प्रेम व्याज तरी दी रे, सो दॅट हांव प्रेमान हें सगळ्यांक जिंकून घेतलो. म्हाका लोकांक प्रेम दिवंक, आनी म्हाका काय प्रेमाची तान लागल्या, पिपाश लागल्या, तेमी ती तूं आमकां प्रेमाची व्याजपुणी दिवपाची, ना जाल्यार चलचेंच ना म्हूण सांगलें. असल्या नमुन्याचो जो दास आसता न्ही, तो जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. तशी आनी एक दास खंयचो, दिनाचा दयाळू, मनाचा मवाळू, स्नेहाळू कृपाळू, जगी दास पाळू, तया अंतरी क्रोध संताप कैसा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. तरी मनान कशें तो दयाळू, अगदी कवळ्या मनाचो, कोमल मनाचो, दयाळू, व्हेरी कंपॅशनेट, मनाचा मवाळू, तरी कल्या म्हळ्यार मन तागल इतलें मवाळ. आमी विष्णुदास कठीण वज्रास भेदू ऐसे, म्हळ्यार आमी मनान इतलें मऊ जाल्यार वेळ आयल्यार कठीण वज्राक आमी तोडच्या शकता ती, असलें आमगेलें मन. तशी मनाच मवाळ, भो हळुवार मनाने लोकांगेले दुख्खांचेर फुंकर घालतलो, तसलो हो दास सर्वोत्तमागेलो. आनी तो कशें तशें आसना पडे, तो स्नेह ताका आसची, तागल मनान प्रेम आस म्हणूच तो स्नेहाळू. ज्या मनशाक जें ना तें तो दिवच्या शकना. हांव एकदम कायम कोप्पारीची, तावळे हांव कल दिवचें जाता, दुसऱ्यांक कोपूच म्हणचें जाता, प्रेम कशें दिवचें, म्हळ्यार जें ना हांव कशें दिवचें. तावळी हो तशें न्ही, हो देवा दास म्हळ्यार तो स्नेहाळू आस. आनी नुस्तें स्नेहाळू न्ही, मस्त जाणां स्नेहाळू आसता ती, म्हळ्यार प्रीत मस्त जाणां आसता. जाल्यार कृपाळू, कृपाळू म्हळ्यार कार्य करतलो, कृपाळ म्हळ्यार कृप करतलो. कृप कशी तर कार्यान्वीत जावन तांगेल एक्च्युली मदत करतलो.
कन्स्ट्रक्टीव वर्क, कन्स्ट्रक्टीव हेल्प करतलो तसलो. म्हळ्यार आतां कोणाकय समजा आतां कोविडाच्यान तूं कितकी जाणांक आमी मदत कर अशी आसा. थंय आज आमी वचूले ते बुस्टर डोस घेवच्याक ही लायन बाप रे, वत्तांत रावचें. तावळे कोण कोणाक खुर्ची हाडून दिताले, कोण कोणाक आनीकल दिताले, कोण कोणाक उद्दा जाय काय म्हूण विचारताले. आनी कड्डेर अशी करून ती सगळीं जाणां स्नेहाळू कृपाळू, कृप सुद्दां करता ती. हें सगळें देव करून घेता खरेंची. ते आयच्या दिवसांत सुद्दां हो असलो दास आसता. जगी दास पाळू. आतां दास पाळू म्हळ्यार कल्लें तरी तो स्वता भक्त तर आसाची, पण युजली कल्लें आसता अध्यात्म मार्गान न्ही, जे आपणाक मस्त अध्यात्मीक म्हणून घेतले आसता ती, तांकां मस्त ह्याची मार्गान तशी दुसरे मार्गार चलतल्यांक अध्यात्म मार्गारीची पण दुसरे पद्दतीने आपणागले इप्सीत साध्य करून घेतल्यांक तांगेल मत पडटना ती. म्हळ्यार त्या मतान तूं केन्नाय गलबल आसता, झगडे मारता ती, हें करता ती, त्या बाबतींत तूं एक सांगेल आस की परमात्मा अल्टिमेट ट्रूथ सेंटराक आसा आनी सगळें सर्कल अशी सर्कल गोल 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 गोल. आतां ताजी जर रेडियस आमी काडलें अशी तरी आमी खंय आसा ती, आमी दूर दूर आसा ती. तेमीत कल जाता अशी जाता, आतां दाखयल पळया ती, त्या रेश आसत न्ही त्या दूर दूर जाता ती. तावळे आमी जितले देवाले थंय दूर की त्या पेक्षा आमकां जर मतांतर विंगड म्हूण दिसता ती, मगल मार्ग विंगड, तुगल मार्ग विंगड, खरें तर ते मार्ग सगळे एक परमेश्वरान तूं वचून मेळचे आसत जाल्यार आमी त्या हातू त्या रेडियसाच्यान विंगड विंगड आमकां राबकार येयल्या सोशल डिस्टन्सींग हांगा सुद्दां. तावळे एकमेकाला पळयतात न्ही आनी सांगतात यो यो हो मार्गूच बरो, तो सांगता तो मार्ग बरो अशी. खरें म्हळ्यार पण हें केन्ना जाय बंद जाता, मुखार मुखार आमी नेटान वतात न्ही पेशंटली, तावळी ते दोन मार्गांतलें अंतर कमी जावचें लागता आनी आमी देवा लागीं 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 वता ती. तावळे ते देवाल प्रेम रुपी धग आमकां मेळचें लागता. जे तेन्ना धग मेळटा, उब मेळटा प्रेमाची, तावळे कळटा की हे सगळे मार्ग एकची. तावळे कळ जाता तो दास पाळू जाता. दास पाळू म्हळ्यार आमी अशीची आजी वचूले हांत मस्तच गर्दी आशिल्ली, तो एकमेकांक जशी हेल्प करता कले गुर्त ना पार्थ ना कल्ले ना जाल्यार एक माणूसकी म्हणून एकमेकां बशीर लोकांची. कोणाक पांय दुखतात काय यो हांगा बैस, कोणाक आनी कले जाय वे हांड दिले, कोणाक उद्दा जाय वे हांड दिले, अशी सगळे जे करतात न्ही तशी हांगा हेची भक्त तागल मार्ग विंगड हागल मार्ग विंगड. तर एकमेकांक कमी लेख नासतना वैरणी तांगेल सराहन करतले म्हळ्यार तांगेल कौतुक करतले, तांकां मदत करतले ह्या अध्यात्म मार्गाचेर अशी आसून. आनी खरो जो भक्त आसा न्ही तोच दुसरे खरे भक्त वळखता. आपण जी आवस जालेली आसता तिकाची दुसरे आवसूगल सुख दुःख कळू शकता. हाजे खातीर आवस जावचें म्हळ्यार कल्लें म्हूण आवस जाल्यार मात्र ती जबाबदारी कळटा, बाकीच्यांक कळना. तशी हें जशी त्या प्रमाण तो दास पाळू हांचे एक उदाहरण म्हळ्यार सावता माळी आनी संत नामदेव हे एकच कॉन्टेम्पररी म्हणटात तशी. तरी नामदेव पंढरपुरांत आशिल्लो, पण ह्या बाजूक आशिल्लो तो वारकरी म्हणून वत आशिल्लो सगळ्यांक गोळ करून घेवन. आनी संत सावता माळी आसा न्ही तागेल माळ्या गेले हें न्हय, माळी तो बागवान, ताका वेळ खंय आसा सगळे लागवड करची, फुलझाडां फळझाडां सगळे भाजी बिजी कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई भाजी तांतूच मगल विठो बसो म्हूण. ताका सांज चली सांदून ताका विचारताली की हें कोणागलें हें अशी इतली कशी उत्पन्न येता. तावळी तो म्हणालो हे तुगल वेळ म्हूण, बाबा हे तुमचं काम. न्हय बा मगल न्हय हें, हाजो मालक आसा पळय तो पंढरींत बसला, ताणें म्हाका हें करूंक म्हाका काम दिल्या हाजी लागवड कर. अयो मागीर आमीच पुराय खातात मग हें धान्य, ते मालकाक कले दिवचें ना ताजो वांटो म्हूण. हय दिवया म्हूण केन्ना साध्य जाता वळी आमी स्वता वचून दिवया. तावळे कल जालें तितले भगड्या भितर तिका आयकल ते वारकऱ्यांक गेले हें टाळ वाजयता वतात न्ही वारकरी लोक पंढरी वारी करूंक. तशी एक बॅच मुखार वता आशिल्ली, तेंचे एक गर्विश्ठ लोकांक गेले आशिल्ले आपणाक आमी व्हडले वारकरी म्हणून घेतले. तर तांकां तिणें तिगेले बापसूस सांगलें म्हाका थोडी भाजी फळं बिळं काडून दी आनी एक टुवाल्या कुडक्यांत व्हड्ड टुवाल्यान बांदून ताजी पोटलीशी बांदली
आणि तिथे रस्त्यार वचून राबली आणि तांकां पांय पडून तिने विनंती केली की मगल मालक पंढरीन बसला, पंढरी रायू ताका मेळू वतात नवे तुम्ही. तर हें आमी सेवकांनी इतली पिकयलस ताजे एक रुची पळोवच्या म्हणून देवाक सांगा ती हें खाया ती देवा न्हू. आनी केन्ना साध्य जाता जवळ एक फन तरी आमगेल्या मळ्याक भेट दिया ती, तुमगेलो मळ कितलो गोमटो फुल्ला म्हण पळयात पुणी म्हण आमंत्रण दिवन येया ती हं म्हण सांगलें. पळयलें तांणी हो सावता माळी फक्त तागेलो प्रपंच करता, तो खंय एक फन तरी वारी केत आमी इतले वारी वता ती ही काय कळो कल्ले हें अशें आसना. तो ताका सांग तुका बापसू सांग जाय जाल्यार वारीन त्यो नाल्यार हें आमी व्हरना ती काण उड्डोवन सोडलें ते खंयची झाडां मुळां वचून अशी भिरून पडलें पाप. तावळी कल जालें हें कोणकी एक बरो मनुश म्हापशेच्यान येता आशिल्लो आनी नामदेवा वारी येता आशिल्ली. तांणी वचून नामदेवाक सांगलें की अशें जाल्लें आनी तिका भोव वायट दिसलें, ते चेडूं रडता असो हां. तावळी नामदेव आयलो, ताणें तिका समजूत घाली आनी ताणें सांगलें आमी व्होन दिता ती, तूं काळजी करूं नाका. ते सगळें धुवन बिवन घेतलें आनी परत टुवाल्यान बांदून कोर न्हू. तो म्हणालो नामदेव म्हणालो, संत नामदेव म्हणाले की आमी व्हर न्हू, स्वंत तांगेल्या हातान दिता ती. आनी तांकां खरें म्हळ्यार वायट दिसलें अशी दुश्टपणाचो इतलें सांग चेरडाचेर कोप काडचो बाय म्हूण सांगून तांणी कल केलें की हें केलें म्हळ्यार देवालें सांगून घेतलें की हांकां कलिपुणी अद्दल घडोवंक हें तुका पळोवच्या येयनी ती तांगेले शेखी मिरोवच्या आयले ती देवा कलिपुणी करी म्हूण. थंय वचूल्यार एक पडदसो पडलो तांगेल्या दोळ्याचेर, तांकां पंढरपुरा राया विठ्ठलाक दर्शनच जायनी. अशी कशी जायनी म्हूण कळना पळय. नामदेव वचूलो, नामदेवान हें करून कड्डेली ती सगळी काणी आसा की विठ्ठोबू तांकां चुकोवन घेवन येवन सावता माळ्यार हृदयांत वचून लिपून बसले म्हळ्यार अशी सगळें जाता. तर हो जो नामदेव संत नामदेव हो जगी दास पाळू, हो दुसरे देवागल दासांक तो पालन करता. असल्यागल अंतरान तूं क्रोध संताप येतल कशी हां. तेमी जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. मंडळी आमी हें वाचन कल खातीर करता ती की आमी तशी वागका म्हळ खातीर करता ती, आमी सर्वोत्तमागल दास जावंका म्हळ खातीर करता ती. आतां थंय हें दास दशक म्हणटा ती 10 श्लोक ह्याचे हाज्यान जाले. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां आमी मूळ दासबोधाल्याक बळी हांवें गेल पंथा आमी कल केलेलें चवथो समास केले. चौथ्या दशकांतलो चवथो समास गुरु पाद सेवन भक्ती म्हळ्यार कलें पावलांची भक्ती करची, ती कशी करची कल करचें हें सगळें सांगून वाचून थंय दाखयलें हां. ताजें मर्म कल्लें म्हळ्यार कोणें जर आज पयलीं पंथ आयिल्लें आसल्यार तांकां कळटा ताजें मर्म कल्लें. तरी हें पादसेवन भक्ती केल्यार कल जाता. जे अभ्यासे अभ्यासिता नये, जे साधने असाध्य होय, ते हे सद्गुरू विण काय उमजो जाणे. सद्गुरू ना जाल्यार हें कशें कळचें. अभ्यासान कांय कळना, वाचून कळना, शास्त्र वाचून कळना, डिग्री घेवन कळना आनी इतलें केल्यार कळनाच आमकां हां. तरी ताजे खातीर कल्ल करका. तरी सेवावे सद्गुरूंचे चरण या नाव पादसेवन, चौथे भक्तीचे लक्षण ते हे निरोपिले. आनी मागीर ते सद्गुरू आमकां कशी दिता ती कल मेळटा. तर आत्मज्ञान कशी मेळटा ते कल दिता ते आमकां पादसेवन भक्तीची फलश्रुती कली. तरी लक्षे जयासी लक्षावे, ध्याने जयासी ध्यावे, ते गे तेची आपण व्हावे. त्रिविधा प्रचिती म्हळ्यार त्रिविधा प्रचिती म्हळ्यार कलें शास्त्रांचो अभ्यास केलो, शास्त्रान जें सांगल्या तेंच गुरूय सांगता आसा ती जाल्यार जो पर्यंत आमकां अनुभव येयनी तो पर्यंत आंब्याचें नुस्तें रंग आनी पळयल वरीची रुची पळयनासतना हां. तसलें हें तरी आत्मप्रचिती ही तिसरी आपणागल प्रचिती स्वताक जेन्ना अनुभव येता तावळ मागीर कल्ले किंतू परंतु वरनाची तो गुरूची जाता ताका आनी कल्ले हें वरना. तरीके तो पादसेवन भक्ती करता. आतां ताजी मुखावेली अर्चन भक्ती. आतां अर्चन भक्ती म्हळ्यार पुजा. पूजा कशी करची हांगा सांगलें. पूजा कशी करची, मुर्ती पुजा करूं जाता हां. नाजाल्यार मुर्ती पुजा म्हळ्यार कल्लें देव अमूर्त आसा हां. त्या अमूर्तांतुलेंच कल्लें पूण भाग घेवन ती मुर्ती आमी तयार करता. तर मुर्ती करची भी तरी
त्या मूर्तीन प्राण येतात वे ना, ताजी प्राण प्रतिष्ठा आम्ही करका लागता मंत्र म्हणून. तावळ त्या मूर्तीन तूं ताका आवाहन करतात, म्हळ्यार देवा म्हज खातीर हांगा येवन बैस. गणपती पुजा आणि आमी करतात न्ही गणेश चतुर्थी कडेन, आवाहन करतात. त्या वळटान तूं ती तें देवत्व येता. आणि खरेंच मंडळी तुम्ही पळयलें आसतलें की गणेश चतुर्थी पयले दिवस मुर्ती जेन्ना हाडटा ती न्ही, अशी धांपून हाडटात, तोंडार कलेपुणी घालून. आणि दुसरे दिवस काडल्यार ते हें जाता म्हणसर प्राणप्रतिश्ठ जाता म्हणसरी ताज्यान तेज आसना, माती मुर्तीशी दिसता. जाल्यार तुमी प्राणप्रतिश्ठ केल्ली आनी मागीर ताल्ल्याक नजर घाला ती सजीव जाता ती मुर्ती. आमगेल घार आशिल्ली कितले वर्स ताई आम्मा पांयार बशील गणपती जाई म्हूण मगल सानी भयणी हट्ट करताली. तेमी 3 वर्सां तशीच गौरी गणपती गेले मुर्ती हाडिल्ली. ते कसले वात्सल्य भाव आणि कसले ते बाल भाव ते चरडा गेले बाल गणपती. खरेंच ते सजीव जातले एक नमन्या प्रेम भितरल्यान उकून येता. आनी जेन्ना विसर्जन करता ती म्हळ्यार निर्दय जावन आमी तांकां व्हरून बुडयतात वे मात हातूं उदकांतूं ना बा. आमी तांकां सांगता ती देवा तुगल खरें स्थान हांगा निसर्गांत आसा, मगल हृदयांत आसा देवा. तेमी ती तूं परत हृदयांत येवन बैस. हां तुगल कौतुक करता केन्नाय तूं मगल कौतुक करता, म्हाका आजी तुगल कौतुक करता म्हूण दिसलें म्हणून हांव तुका मुर्तींत आवाहन केलें. जाल्यार कितले दिवस तूं हांगा बसतलो मुर्तींत, तूं हें तुगल खरें स्थान न्ही. तूं प्रत्येक मनुश्या वचून बसता, तशी परत मगल हृदयांत येवन बैस देवा म्हूण सांगून ते आनी मुखाल वरस परत यो पुनरागमनम पुनरागमनम म्हणून आमी ती मुर्ती अशी हालयता ती आनी ताजें विसर्जन करतात. कड्डेर तांतून खरेंच तेज कमी जाता. आनी ती मुर्ती कडेन आमी मातये मुर्ती त्या मातयेन मेळयतात म्हळ्यार विसर्जन करतात ताजें. जाल्यार त्या मुर्तीक आमी आतू आयज मस्त कितले दिवस पाहुणचार घेवचो गो तर तुगल घारा म्हणना ती. जाल्यार तुगल खरें स्थान मगल हृदयांत तूं तेमी हांगा येवन बैस. आतां हांगा तांणी सांगल्या की पूज कशी करता, गुरुंगल पूज करता, देवागल पूज करता, मुर्तीची पूज करता, मानस पूज करता. मुर्ती 2 प्रकार, एक प्रत्यक्ष पूजा विग्रह म्हळ्यार मुर्ती दवरून. अमूर्त आशिल्लें तें अगूण म्हळ्यार निर्गुण आशिल्लें जें सगूण जाता, अमूर्त आशिल्लें मूर्त जाता आनी ताजें मुर्तींत रुपांतर जाता. कड्डेरी आमी कल करता ती आमकां जें जें आवडटा तें आमी तांकां दितात. ती अर्चन भक्ती ती कशी आसता आमी पळोवया. आतां तें करतना सुद्दां हाका प्रश्न पडलो संत तुकारामाक. ते म्हणटा ती कासयाने पूजा करू केशी राजा, कासयाने पूजा करू केशी राजा, हाची संदेह माझा फेडी आता, हाची संदेह माझा फेडी आता, कासयाने पूजा करू केशी राजा. आता पूजेन कलकल सोपस्कार करता ती, अभिषेक करता ती उदकाने. उदके न्हाणू तरी स्वरूपची तुझे, उदके न्हाणू तरी स्वरूपची तुझे, तैसे देवा माझे काय वेणी. गंधाचा सुगंध पुष्पाचा परिमळू, तैसे गंधाचा सुगंध पुष्पाचा परिमळू, तैसे मी निर्मळू काय देऊ, कासयाने पूजा करू केशी राजा. पण आमी दक्षिण दवरता ती वाहू दक्षिणा परी. अरे धातू नारायण, धातून सुद्दां तुंचे स तुका हांवें तुवेंची तुका दिवचें अशें जाता, तुगेलेंच तुका दिवचें, हांव दुसरें कल दिवं देवा. अन्न परब्रह्म दुजे नाही, गातो तो ओंकार टाळी नादेश्वर. गातो तो ओंकार, गातो तो ओंकार, गातो तो ओंकार टाळी नादेश्वर, नाचावया थार नाही कोठे. देवा तुवेंची पृथ्वी केली,
तू ओंकार, तू स्वताच ओंकार, आणि त्या ओंकारान तू स्वर म्हण न्हू. हांव तुका रिझयतस देवा, तुगेले तुका दितस कल करूं. हां, दक्षिण दिव्या म्हळ्यार दक्षिणेन तूं धा तुतूंची. अन्न निवेद्य करूया म्हळ्यार अन्न हें परब्रह्म, तांवे तुंची. हां, गातो तो ओंकार टाळी नादेश्वर, तुका म्हणे जैसे तुझे नाम, हा तुका म्हणे हरी, ऐसे तुझे नाम राम कृष्ण हरी, एक एक. ते रामकृष्ण हरी हेची म्हणचे, आणि दुसरे कसले म्हाका पूज करूं कळना देवा. तीची मानस पूज करतना आमगेर तेंची जाता. हां, आमी एक म्हणटा म्हाका मानस पूज कर का म्हूण दिसली, आनी बसली तरी म्हाका हांव नात जोडसूं, पयलीं देवाला न्ही नात जोडसूं का कशी तरी. हें आवस बापूस मगल आसा ती. आतां म्हाका कुळार म्हूण ना, मगल आवस बापूस देहान ना ती. जाल्यार तो परमेश्वर म्हाका पदोपदी पळयता. हांव खले मस्त कामार आसा, बेल्ल जाली. तर मानस पुजे बशील तेन्ना हांव ही कल्पन करता, मगल आवस बापूस म्हाका मेळूं आयल्या तिणी. हांव ताबडतोब गॅस सारकल दवरलेलें आशिल्लें तर कितें तें निवयता आनी पयलीं वचून तांगें स्वागत करता. तें कशें करता? मानस पूजा ऋषी मुनींची, नसे मला हो ज्ञात प्रभुवरा, अर्भक मी नवजात, उभे उभयता कधीचे तुम्ही, असेच पटलात. मग हृदयाच्या बागलांत येवन तुम्ही राबल्यान ती. कितले वेळ बागलांत राबतल देवा? यो यो भितर ये ती, या हो आधी यात. यो पाय दुखले वे, मांचार बैसा ती. बसा मंचकी पाय चेपिते, प्रेमाश्रूनी धून काढिते, अंगांगाला तेल चोळिते, नाऊ माखू घालुनी आजी, जेवविते मौभात रहा हो इथेच आरामात. कुळारचे लोक आयल्यात म्हळकी त्या माहेर वाशिणी इतली खुशी जाता, ते सासूर वाशिणी करून म्हाका मेळू आयली म्हणून. तुम्हीच लगीन लावून दिधले, दूर सासरी इथे धाडिले, आठवण काढीत तुमची मी हो बुडले संसारात, देवा बुडले संसारात. केन्ना तुगेल खबर घेवंक का म्हणून दिसशील तर के म्हाका, हांव तुमगेल फक्त उडास करता राबली, केन्ना येतल देवा तुमी म्हाका मेळूक, आनी आज तुमी आयले न्ही. हां, तरी आतां माय मी बुडले संसारात वय जाल्यार माय बाप तुम्ही सुजाण देवा, मोक्याचे क्षणी पटकन आला, बुडता बुडता अशी तारिली, पडले उपकारात तुमच्या, पडले उपकारात, रहा तुम्ही इथेच आरामात. आता इतली खुश आणि अचानक आयली म्हणना पडतरी ती एकदम फंबल झाली. कशाने करू तुमची सेवा, सकळ ही आहे तुझेच देवा, प्रेमामृत तव खास जपियले, भरतीये बघत्यास, अरे हे मावे नारदयात, अरे हे मावे नारदयात. ती सांगता, बसा मंचकी पाय चेपिते, प्रेमाश्रूनी धून काढिते, अंगांगाला तेल चोळिते, नाऊ माखू घालुनी आजी, जेवविते मौभा. दूधशीत लायता तुमकां, हांव मगल हातान तुमकां लायता. आज जाय तुमी म्हाका बरयलें, आज हांव तुमकां खावयता. श्रीरामा श्री सीते हांगा राब्बा ती. हां, पुष्पे वाही सुगंधितनी, शुभ्र लाल अन पारिजात की, सरते सेखी शीश कमल हे, वाहियले चरणात, रहा हो इथेच आरामात, सेवा घ्या हो ही पदरात, प्रभुवरा अर्भक मी नवजात. अशी हें आमी कल म्हणटा ती. उभा उभा खस्ता काढून सीता माई, जानकी आई खस्ता काढून थकली बाई,
सगळो दिवस तू तुगं सासरीच अस कुळार आयल्या आजी मगल घार आयल्या म्हणल्यार तुगल कुळार आयल्या म्हणल्याक. आणि तसाच तू रघुराया रामा, उभा उभा तू थकशील श्यामा. लेक जावई आग्रह करीती, रहा की आरामात रहा हो इथेच आरामात. चरणयुगुल हे माय पित्यांचे, हळूचे पता निद्रा येते. गायी गाऊनी जो जविते मी, झोपा आरामात थकवा जाईल हो निमिषात. रहा हो इथेच आरामात. त्या भक्ताक इतली प्रीती उकून येता देवा. तू कायम तुका न्हीद खळत रे आमचे खातीर. आमी जिवंत राबका म्हणून केन्नाय तू न्हिद नाची. जाल्यार आज हांगा आयलेंत न्ही, आराम न्हिद येती. आज हांव जागी राबता, तुमगेले पांय चेपत राबता. श्रीराम जय जय राम म्हणटची, राम नाम घेतची पांय चेपत राबचे. ही मानस पूजा, ही पूजा, ही एक पूजा. कडेरी शिवमानस पूजा विंगड संस्कृतान सांगिल आसा. आत्मा त्वम गिरिजा तें सगळें आमकां गोत्तस, आमी म्हणटात तें. तरी आमी जी प्रदक्षिण घालता ती स्वताच्या आत्म्या भोवती घालता ती सगळें गोत्तस तशी. आणि मुर्ती पूजा करची म्हणटर की कशी, ताका काय अशी कलेपणी फडफूशी करून घालची ना. ताका डिलिजंटली ताका उबारतना एकले अशी मुंडकी धरून उबारता ती. अरे तो बाल गणपती बाल कृष्ण मुर्ती असल्यारी आमगेल चेरडाक आमी अशी माने धरून उबारतात रे. कोणें माजरान पिल्ला उबारलो रे ना, गमटे करून आमी उबारतात न्ही. तशी त्या देवा उबारका, ताका न्हाणोवंका, ताका खावोवंका. आमकां कल्ल प्रीत आसा की तें आमी तांकां दिवंका. देव सुद्दां त्या प्रमाणे आत्तां आमगे मनुश्य हांगा जाल्लें ती म्हणून आमी कल्पन करून ताका मनुश्य रुपान साकार करतात. ना जाल्यार प्रल्हादाल काळान तो हें जावन आयलो, नरसिंह जावन आयलो, अर्ध मनुश्य अर्ध नरसिंह. नंतर डार्वीन थियरी शिकली. पयलीं मत्स्य जावन आयलो, कूर्म जालो म्हळ्यार कासव, डुक्कर जालो. कासव म्हळ्यार एम्फिबियन, उदकारी चलता जमिनीरी चलता. अशी सगळे रूप निरनिराळे घेवन तो आयलो. तर आत्तां तो मनुश्य जावन येता. आनी मनुश्य मात्र न्ही, आतां देव तो घेवन संत जावन येता, तो सद्गुरू जावन येता. तावळ त्या सद्गुरूंगेल पूज आमी कशी करका. तर हांनी ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ती, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा. ध्यान म्हळ्यार गुरू आमी सदैव आसतना तांगेले आमी अनुग्रह घेतिल्लो आसता. पण प्रत्येक पंत आमकां त्या देहान मेळना. पण ध्यान करतना तांगेली मुर्ती नजरे मुखार हाडची, सदैव मुर्ती. आनी आत्तां जरी त्या देहान नातली तरी ती सदैव मुर्ती आमी देवा दोळ्या मुखार हाडून ताजी मनसोक्त मानस पूजा करची. आमकां जे जे कला आवडटा ते आमी तांकां दिवचें. तरी हांगा तांणी सांगल्या तशी पुजा मूलम गुरोर्पदम, हें ध्यान करचें. पयलीं पण सांगेल ध्यान कशें करचें. तरी आवसू पितल चेडू आवसू स्तनपान करता करता आवचूल दोळ्यान पळयतच हगूर न्हिदत खंय, तिगल चेहऱ्याला पळयतच. तशें आमकां त्या गुरू मुर्तीगल नजरेन नजर घालून पळयतच आराम थंड जावंका. तें ध्यान, तें ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती, मुर्तीचें ध्यान करचें आसता. तरी चरणांची पूजा करता आसता, पादपुजा. ती आमी लास्ट टायम पळयली कशी करची. पादपूज म्हळ्यार नुस्तें पादुका घेवन पुजता बसची न्ही, तर तांगेल पांय चट 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 खंय वतात की पावलार पावल घालून तांणी कशी सांगलें तशी तांची मागशी धांवन सगळे जानांगेल सेवा करची, तांगेल कार्याक हात भार लावचे. ही ती पूजा, चरण पूजा. कडे मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, एखादें वाक्य जरी गुरून साद शब्द जरी केलो तांगेल एकय शब्द फुकट वचना, केन्नाय फट्टी जायना. तर ताजेर चिंतन मनन करचें. आमकां तें कल्ल इन्स्ट्रक्शन दिता आसत. तें मंत्र हें मननेन त्रायते इति मंत्र. तांणी सादें नाम दिलें, तें सादें वरना. राम नाम सादेंची जाल्यार गुरूंनी दिलें की तो मंत्र जाता. श्रीराम जय जय राम हो मंत्र जाता. कल्या म्हळ्यार आमी ताजें मनन अर्थाचेर ध्यान दिवन आमी जेन्ना म्हणटा ती तावळी तो मंत्र आमकां तारता. तो मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम. तशी गुरूंगेल वाक्य मंत्रा वारी आमी मनन करता.
जप कशी मनने त्रायते सतत तशी गुरुंगल वाक्यान कल्ले सांगल्या आशय मर्म ते मर्म आम्ही जगतवच का ही एक पूजा तशी ही 3 पूजा जर केल्या मी तरी मोक्ष दिता गुरु फलश्रुती कली मोक्ष मूलम गुरोर कृपा ही एक पूजा झाली. नंतर थांगतानी सांगलें कलें परमात्म्यागत साक्षात्कार जावच्याक मनुष्याक स्वतांतून माणूसपण हांव माणूस हांव म्हळ्यार अमुक हांव हे देहबुद्धी पेलदिकान वचका लागता. हे पेलदिकान वचच्या 2 मार्ग आसात. एक कला ज्ञान मार्ग की हे कल्ले खर न्हे फट्टी ताजे भितर एक ईश्वर लपला नश्वरांतू म्हणून ताक जोमचें जाल्यार तें कठीण कळमेन प्रापंचीक आसा ती आमगे बायलां चेडवां नात्रां सगळ्यांक सांबाळून प्रपंच कोण गृहस्थाश्रम कोर न्हू बाकी सगळ्यांकय सांबाळचें आसता तावळी हें उपयोग ना. तर त्यापेक्षा आमी कल म्हणटा ती प्रत्येक मनुष्य हो देवागलोच अवतार आसा. प्रत्येकान देव आसा हें पळोवन तागल त्या देवागल पूज करची म्हळ्यार तागल सगळे नमुन्याने सेवा करची हो भक्ती मार्ग. नाजाल्यार दुसरो कल जाता ज्ञान मार्ग योग मार्ग हें सगळें तें आमकां प्रापंचिकांक तितलें उपयोगी कठीण पडटात जाता करतले आसता ती जाल्यार शेवटी भक्ती मार्ग सुद्दां समर्थ आमी भक्ती मार्गान वता 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 आमी आनंद यात्रा सुरू केल्या भक्ती मार्गा फुटपाथ आमकां तें अलगद व्हरून आमकां ज्ञान कोण दितलो आत्मज्ञान ही म्हाका मगज श्रद्धा आसा. तरी जाल्यार कल जाता आमकां एक भक्ती मार्गान आमकां प्रचंड प्रेम जाता प्रेमान पडटात आमी म्हणटा ती आय फेल इन लव विथ हर व्हाय फॉल व्हाय नॉट रायज अरे देवागल प्रेमान पडचें ना देवाल प्रेमान तूं आमी आमगेल उन्नयन करून घेवचें आसता वयर चडचें आसता तशी आनी तावळ इतलें प्रेम उक्कून येता न्ही तावळ तें देवाल कल्पणी सत्कार करता म्हूण दिसता आनी त्या वेळार पूज करया म्हूण दिसता. त्या केन्नाय देवूच आमगेल करता आमी केन्ना करचें कौतूक तागेलें म्हणून आमी मुर्ती कर न्हू हातूंच अर्चन भक्तीचें मूळ. जगान जे जे काही उत्तम पवित्र आसा शेळ अन्न देवा दिवचें न्ही जे बरें आसा जें म्हाका आवडटा तें हांव भगवंताक अर्पण करचें हें अर्चन भक्तीचें प्रधान लक्षण जावन आसा. परमात्मा किंवा भगवंत हो अत्यंत सूक्ष्म तेमीत कल जाता अर्चन हें सुद्दां मुर्तीच करतात जाल्यार मी ती स्थूल पूजा जाली तशीच ते देव अत्यंत सूक्ष्म आसता तूं देवत्व म्हणून ती सूक्ष्म पुजाय जावंका म्हळ्यार कल्लें तें पूज करता 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 आमकां तातूंत देवत्व अशें हृदयांत भिडका हें आमी स्वाम्यांनी पूज करतना पळयल्यार आमकां तें शक्य जाता. आनी तें न्ही केन्नाय सांगता ती आतां तुमी सूक्ष्मांत येयात भितरले आनी भायले अशी 2 प्रकार आसतात. एक म्हळ्यार भायल अर्चन कशी की आपली आपणागेल उपास्य देवत खंयची ही पयली निश्चित करची म्हळ्यार कळ्ळें देवी पूजन करचें की शिव पूजन करचें की गुरू पूजन करचें की कल्लें आनी तें सगळें आमगेल उपास्य देवता म्हूण तिगल एक विग्रह हाडून दवरचो नाल्यार गुरू आसल्यार तांगेल पादूक हाडून दवरची फोट दवरचो नित्य ते घासून पुसून स्वच्छ करून ताका उत्तम वस्त्र खंय चंदन द्रव्य फुल्ल सगळें व्हांवची. मुख्य म्हळ्यार पत्रम पुष्पम फलम तोयम आतां लॉकडावना काळांत फुल्ल सुद्दां वचूंक हाडूंक वचूं जायना फुलवाल्याक येवचें जायना तस वेळार जें कांय आमकां मनान आमी मानस पुजा करीत न्हू आनी नुस्तें अक्षत दिवे ताजें खरें परमळ सुट्टा ती आमी सुग्रण कल्लें बरें केल्लें भले कांद लसूण काय घालूंक जायना जाल्यार परमळी केलें जें आमकां आवडलें तें आमी खावंच पयलीं तांकां दिवंक आनी तें शबरील बोरावरी शबरीने हें चाखून पळयली आमशें आसत की गोडशें आसत ती फळ हाका दितना बोर दितना रामाक तशी फकत आमकां हांव मीठ घालूंक विसरलें की कल्यात म्हाका प्राय जाल्या मीठ घालूंक विसरशीं दिसता तावळ पण देवा निवेद्य करचो कशें चाखून पळोवचें जाल्यार मागीर देवाक अळणी दिवचें आनी मागीर आमी खावच्या बैसना पण ते अळ्ळेस म्हूण तांकां मीठ घालून आमी बरे भाशेन खावचें हो खंयचो न्याय. देव आमगेलो आमगेल खातीर तो इतलो करता ताका परमळीची सुग्रास अन्न दिवंक न्हय तशी एखाद वेळ आमगेलो हेतू जर बरो आसलो आनी आमी जर एक थेंबो चाखून पळय मीठ ना गो हाका म्हूण सांगून मीठ घालून परमळी करून बरें करून दिलें तर देव तें सुद्दां अगदी मना पासून घेता आनी साश्टांग नमस्कार घालून प्रेम दृश्टीने एक वार ते मुर्तीचे नजरेन पळयतना भात मंडळी
तेन्ना तागेल अर्चन कशी जाता पळयात. तागेल आरती करतना आर्त भाव आसता ते अर्चन भक्तीन. नुस्तें हें न्ही, ते भितरीच आमगेल मूर्ती आसा दोळ धांपून आरती करयेद. एक भट माम आरती करता आसता तावळे आमी कल करता ती. हां, ते आरती नुस्तें हें करतना पळयता ती. जाल्यार त्याच वेळार तीच आरती आमी मनाने आमगेल भितरवेल देवाक ती आरती अशी फिरोवंक प्रदक्षिण करतना आमी त्या मुर्तीक प्रदक्षिणाच घालता आसता ते आमगेल भितर आशिल्ल्या हें कोण प्रदक्षिण घालका. तर त्या तसले पुजेन तूं आमगेल आंगान मनुश्याक कल्पन म्हणून दिल्या, त्या कल्पना शक्तीन कलकल करूं जाता तें आमी करका. हां, तेमी ती सद्गुरू माऊली कायम आमगेल हृदयांत दवरका. आनी ती सजीव आसा आनी ती म्हाका पळयता म्हण जेन्ना अंकुश आसता आमगेल हातांतल्यान वायट कर्म कदापी घडची ना. तेमीच अर्चन भक्ती करता. आतां आमी हांगा ते वाच्या समर्थांनी कल बरयल्या. समास 5वा अर्चन भक्ती श्रीराम. मागा जाले निरूपण चौथे भक्तीचे लक्षण. आता ऐका सावधान 5वी भक्ती. 5वी भक्ती ते अर्चन. अर्चन म्हणजे देवतार्चन. शास्त्रोक्त पूजा विधान केले पाहिजे. नाना आसने उपकरणे हांगा आमकां सगळी उपकरणांनी उपलब्ध करून दिल्ली मठाने. शिकयली पूज कशी करची. सांसान आटकुळ्या रांदप करतात न्ही तशी सांसान पादुका सान्न सान्न हें सगळें करून दिलें. गोमुख खंय आनी पुराय अगदी म्हळ्यार कलश दवरून हें दवरून सान शंख सगळें दिलें. आनी तें कशें करचें हें आमगेल्या गुरू परंपरा चरित्रांतून ती आमगेल भगीन एक आसा उशा बिजूर तिने म्हळ्यार तिणें बरयलें अशी म्हाका सुद्दां कळना. ती म्हणटा आपणें बरय न्ही म्हणून आनी खरें वय तें स्वाम्यान दिल्लें थंय बरोवन घेतलें सर. प्रत्येक उपकरणाचें महत्व कल्लें. घांट वाजयली म्हळ्यार तो नाद ब्रह्म ताज्यान आमगेल मन जागेर येता. एक हाजें आसन म्हळ्यार आमगेल धारण जाता एक जाग्यार बसची, एक जाग्यार बैसून करची. फुल्ल घालता ती परमळीची म्हळ्यार तांतमीक जाता ती. न्हाणयतना कशी देवाक सगळे गंगा भागीरथी सगळे देवांक गंगेचे यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधू कावेरी जलेस्मिन सन्निधीं कुरु म्हणटची सगळे न्हंया उदकाने ताका अभिषेक करचो. आनी पंचामृत घाल्यार प्रत्येक फंता त्या तूप साखर म्होव घालना पण चिकट जात नाही. प्रत्येक फंत शुद्ध पाणी घालचें, शुद्ध उदक. आनी मुख्य म्हळ्यार मनान निर्मळ दोळ्यांतून उदक आसलें त्या उदकाने त्या मुर्तीक स्नान करपाक ती खरी पुजा मानस पुजेन. नाना आसने उपकरणे वस्त्रे अलंकार भूषणे मानस पूजा मूर्ती ध्याने या नाव 5वी भक्ती. मूर्तीचे ध्यान करून मानस पूजा करची. तशीची देव ब्राह्मण अग्निपूजन साधू संत अतीत पूजन इति महानुभाव गायत्री पूजन या नाव 5वी भक्ती. आतां कलकल म्हळ्यार पूज आसा ती तें तांणी सांगल्या. धातू पाषाण मृत्तिका पूजन चित्रलेप सत्पात्र पूजन आपुले गृहीचे देवतार्चन या नाव 5वी भक्ती. आमगेल घरचे देवतांगेल पूज करता रेग्युलर. शिळा सप्तांकित नवांकित शालिग्राम शकले चंद्रांकित चक्रांकित लिंगे सूर्यकांत सोमकांत बाण तांदळे नर्मदेंतले गोटे म्हणटात खंय तशी 7 आणि 9 शुभ चिन्ह आशिल्ले दगड फात्तर शाळिग्राम चक्रा चिन्ह आशिल्ले फातरा कुडके शंकरा पिंड मेळटा ती. कडेरी वत्तान धरली की ज्या हातान अग्नी एक एक फातरांतल्यान भायर पडटा ताका सूर्यकांत मणी म्हणटा ती. तशी चांदण्यान धरल्यार तें द्रवत खंय ताका चंद्रकांत मणी म्हणटा ती. शेंदूर फासलेले फातर नर्मदेंतून गोटे कोणेय बुद्ध असल्या तांकां हा एक नर्मदेंतला गोटा म्हणटा ती. तर बुद्ध जायना नर्मदेंतलो गोटो बुळबुळीची ताका हाण शेंदूर पासून आमी जेन्ना पूज करता ती तावळे ती नर्मदा मैया तांतूं साक्षात प्रगट जाता आनी आमकां तारता. भाव म्हत्वाचो मंडळी. पूज म्हळ्यार भाव आनी तेमीत भाव आशिल्ली ती भक्ती. भाव ना जाल्यार भक्ती जायना. भैरव भगवती मल्लार्यात कोणकोणाक पूज करतात. मुंजा नृसिंह बनशंकरी नाग नाणी नाना परी पंचायतन पूजा. गणेश शारदा विठ्ठल मूर्ती रंगनाथ जगन्नाथ तांडव मूर्ती श्रीरंग हनुमंत गरुड मूर्ती देवतार्चनी पूजाव्या. आता हांगा जगी धन्य तो दास सर्व
ता निकल जाल्या सदा बोलण्या सारिखे चालत आहे अनेकी सदा एक देवास पाहे सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. हे म्हणतना आमगेल नजरे मुखार कोण उबरता सांगात पळया. साक्षात आमगेले सद्गुरू श्री स्वामी, आमगे स्वामीजी. सगळे आनंदाश्रम, परिज्ञानाश्रम, सगळे आमगेले फुल्ल गुरु परंपरा. ते कशी पूज करता ती, ते सगुणाच पूज करतात. आत्ता तरी त्यांनी सुधारणा नाल्या मागशी गॉसिपिंग करता बसताले, पूज पळोवच्या बशिले नाल्यार न्हीद काडटाले. आत्ता स्वाम्यान कल केल्या आमकांय सहभाग घेवच्या सांगला. पुस्तक वांटलें ती तांतून मंत्र आमी सुद्दां म्हणटा ती सगळे. तांणी म्हळकी आमकां ते शिकयता ती पूज कशी करची शिकयता आमच्या तान करून घेता ती. म्हळ्यार आमगेल पार्टिसिपेशन तांत आसता ही आनी प्रगती. त्यांनी प्रत्येक वेळार मन प्रगल्भ जाता वचुल्या. आणि हांगा मुर्ती खंयच्याच्यो जाल्यार हें करतना देवत्व जेन्ना येता तावळी, देवत्व जेन्ना मूर्त जाता तावळी साद्या मुर्तीचो देव जाता. हें लक्षांत दवरता. देवत्व तांत मूर्त जावंका मुर्तीन ते मागीर खंयची मुर्ती आसा. खंयची मुर्त्यो मत्स्य कूर्म वराव मूर्ती, नरसिंह वामन भार्गव मूर्ती, रामकृष्ण हयग्रीव मूर्ती, देवतार्चनी पुजा. हयग्रीव म्हळ्यार घोड्या तोंड आशिल्लो देव खंय श्रीराम तशी. केशव नारायण माधव मूर्ती, गोविंद विष्णू मधुसूदन मूर्ती, त्रिविक्रम वामन श्रीधर मूर्ती, ऋषिकेश पद्मनाभी श्रीराम, दामोदर संकर्षण वासुदेव मूर्ती, प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुषोत्तम मूर्ती, अधोक्षज नारसिंह अच्युत मूर्ती, जनार्दन आणि उपेंद्र हरिहरांच्या अनंत मूर्ती असती. भगवंत जगदीश मूर्ती, शिवशक्तीच्या बहुधा मूर्ती देवतार्चनी पूजाव्या. अश्वत्थ नारायण, सूर्यनारायण, लक्ष्मीनारायण, त्रिमल्ल नारायण, श्री हरिनारायण, आदिनारायण, शेषशाही परमात्मा श्रीराम ऐशा परमेश्वराच्या मूर्ती पाहो जाता उदंड असती. पण त्यांचे अर्चन करावे ही भक्ती पाचवी ऐसी. याही वेगळे कुळधर्म, कुळाचार चल्ले आमगेले कुलदेवता म्हण असतात ते सोडू नये अनुक्रम. उत्तम अथवा मध्यम आमची कितलं करू जाता तितलं करीत जावे. जाख माता मायराणी, बाळा बगुळा मानविणी, पूजा मांगिणी जोगिणी कुळधर्मे करावी. नाना तीर्थक्षेत्रास जावे, तेथे त्या देवाचे पूजन करावे. नाना उपचारी अर्चावे परमेश्वरासी. पंचामृते गंधाक्षते पुष्पे परिमळद्रव्ये बहुते धूपदीप असंख्याते निरांजने कर्पुराची. नाना खाद्य नैवेद्य सुंदर, नाना फळे तांबोल प्रकार, दक्षिणा नाना अलंकार, दिव्यांबरे वनमाळा, शिबिका छत्रे सुखासने व तांचेर छत्र धरचे. माही मेघडंबरे सूर्यापाने, दिंड्या पताका निशाणे, टाळघाळे मृदांग, नाना वाद्ये नाना उत्साव, नाना भक्त समुदाव, गाती हरिदास सद्भाव लागला भगवंती. सद्भाव त्या हरिदासाल पद म्हणटा लागल. सद्भाव खंय लागलो भगवंता चरणाचेर. वापी कूप सरोवऱ्यात पूज म्हळ्यार नुसते पुजत बसची न्हय, तरी देवा खातीर कल करचें की तागेल देवळांच पुनरुत्थान करचें. थंय उद्दा ना जाल्यार सरोवर बांय खणच्यो. वापी कूप सरोवरे नाना देवाळये शिखरे, राजांगणे मनोहरे वृंदावने भुयरी. आतां आमगेले हांगा ते कलश पुजा चल्ल्या मठांतून, ते ताजे खातीर जीर्णोद्धार म्हणटात. मठ मंड्या धर्मशाळा देवद्वारी पडशाळा, नाना उपकरणे नक्षत्रमाळा, नाना वस्त्र सामग्री, नाना पडदे मंडप चांदोवे, नाना रत्नघोष लोंबती बरवे, नाना देवाळई समर्पावे हस्ती घोडे शक्कटे. अलंकार आणि अलंकार पात्रे, द्रव्य आणि द्रव्य पात्रे, अन्नोदक आणि अन्नोदक पात्रे नाना प्रकारीची. हांगा तुमकां सांगता एक म्हातारी बायल मनुष्य पाप देवळा भायर भीक मागच्या बसताली. कळ्ळें म्हातारीची. तिका अगदी वायट दिसलें. म्हळ्यार एक मनशाक तो भितर कारान थोन आयलो आनी ताका मस्त वायट दिसलें. तर ताणें 20 रुपया तिगेल हातार दवरल्यो. तरी ती निकल म्हळें की हे तूं भितर वतच न्हय, आपणाची काय हांगा जशें दिसता आपण हांगा बसता जाल्यार हे व्हर न्हू त्या पेटयेन घाली देवाक दी म्हूण, देवाल हातान दी म्हूण म्हणटालें. कडेन परत येना पळय ताका दिसलें पाप तिक्क कल मेळटलो पोटाक आनी तीक आनी थोडे पयशे दिवचे केले.
तावळ ती म्हणाली अरे पयलें दिल्यार तेवे देवाला हांत घाली आशिल्लें न्हय हां कळ्ळें तुका लागन हांवें म्हणून तावळ ती बायल मनीस म्हणाली अरे देव म्हाका सगळें दिता मगल चल्लो बरें कामाक लायले तान्नेची त्या देवाने आनी तो पुराय कमायता आनी म्हाका खावच्या पोटाक घालता जाल्यार तागल हें चलका न्हय तेमी हांव ताजे खातीर हांव भीक मागतां आनी जें मेळ्ळें तागल विनियोग जावंका म्हणून तागल पूज समज जावंका म्हणून ते पेटयेन घालता म्हळ्यार हो भाव आसा न्ही ही पुजा अलंकार अलंकार पात्रे द्रव्य आनी द्रव्य पात्रे अन्नोदक आनी अन्नोदक पात्रे नाना प्रकाराची हें कोण कोण आयदन दिता ती डोनेट करता ती कोण कोण अन्न दिता तांदूळ दाळ शीद म्हणटात तें सगळें दिता ती वने उपवने पुष्पवाटिका देवळ बांदच्याक तापस्यांच्या पर्णकुटिका ऐसी पूजा जगन्नायका यथा सांग समर्पावी शुकशारिका मयोरे बदके चक्रवाके चकोरे कोकिळा चितळे सामरे देवाळी समर्पाई थंय एक गार्डन करून तांगेले गोमटेची तांकां हें जाय एंटरटेन करचे खातीर सगळें सुगंध मृग आनी मार्जरे गायी म्हैशी वृषभ वानरे कले दूद दुखत्याचे आयिल्ल्यांक देवालेंच रूप तें आयिल्ले थंयचे लोक तांकां दूद दुखतें कमी पडूं नये जेवण कमी पडूं नये थंय सगळें शीद हाड दिवचो नाना पदार्थ आनी लेकुरे देवाळी समर्पावी आमगेल चेड बसल्यार तांकां सेव एक थंय देवळान पेटोवंका मुख्य म्हळ्यार कहलें अर्चन भक्ती म्हळ्यार कहलें काया वाचा आनी मने चित्ते वित्ते जीवे प्राणे सद्भावे भगवत अर्चने या नाव अर्चन भक्ती ऐसेच सद्गुरूंचे भजन कर्ण कलकोरका सद्गुरू जिवंत आसत आमगेल मुखारी सद्गुरूंचे भजन करून असावे अनन्य न अन्य या नाव भगवत भजन पाचवी भक्ती आतां गुरू ठाई ठाई आमकां दिसता ती तर आमगेल सद्गुरूंगल रूपच आमकां तांतू तें देवत्व सद्गुरू तत्व तांतू दिसता तांगेल मार्गदर्शन गुरुतत्वाल्या थावन जाता कोणे सद्गुरू म्हळ्यार व्यक्ती न्हय सद्गुरू ही शक्ती आसा तांगेल भितर अशी शक्ती आसा आमी केन्नाय विसर न्हय तत्व एक गुरू अनेक तत्व एक ऐसी पूजा न घडे बरवी जर करूं जायनी आम खंय मठां वचूं जायना खंय शिराल वचूं जायना कार्ल वचूं जायना तरी कलकोरका तरी मानस पूजा करावी मानस पूजा अगत्य व्हावी परमेश्वराची मानस पूजा दिवसांतान एक पण तरी करकाची आणि ती कशी करका तरी मने भगवंतास पूजावे कल्पून सर्वही समर्पावे मानस पूजेचे जाणावे लक्षण ऐसे जे जे आपणास पाहिजे ते ते कल्पून वाहिजे येणे प्रकारे कीजे मानस पूजा म्हळ्यार कहलें आमकां आतां सॅनिटायझर लागता बरोबर तावळी तागल हात सुद्दां सॅनिटायझरान कल्पनेने धुल्ले खावचे पयलीं सॅनिटायझर लावन घे देवा म्हणून हां ही म्हळ्यार कहलें आमची वारीश तो सजीवची तो जिवंतची ह्या प्रकाराने मानस पूजा केली समर्थ सांगतात एक कोण की मानस पूजे बसले खंय आनी मनानेचे हार केलता पुष्पमाळ आनी ती हें जालें खंय पुष्पमाळ गुड्डी जाली खंय म्हणून ती दीस काड केली अरे तूं मनानेच केन्ना करता गुड्डी कल्या करता हार फुकट मेळ्ळें फुल्ल मनाने होड हार कर की समची हां तशी करचना तर मानस पूजा सम कोरका श्रीराम इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे अर्चन भक्तिनाम समास पंचम श्रीराम आता मुखाल फंता वंदन भक्ती येता वंदन म्हळ्यार नुस्तें पांय पडचें नुस्तें शरण वचचें आनी वंदन करचें हे एक भक्तीन फक्त वंदन करून तरून गेलेलो उदाहरण म्हळ्यार अक्रूर श्री कृष्णागलो अक्रूर मथुरेचो तो आयलो कृष्णाक आपोवन व्हरच्याक आनी ताका गोत्त आशिल्लें की कंसान हाका मारून घालचे खातीर आपयलें पण तो रायागल सेवक म्हूण आयलो जाल्यार ताका कृष्णाक तितली गोत नाशिल्ली पाप ही वॉज सो वरीड हे सान्न चेडवांगल कल जातलें कृष्ण आनी बलराम तांकां पेटयलें तेन्ना ती यशोदाय मस्त रडली हाका वायट दिसलें हा कल कोरका म्हूण कळ्ळी जाल्यार तो वतना मध्य राबलो सांज जाली म्हणून तरी अर्घ्य दिवच्याक सुर्याक अर्घ्य दिवच्याक आनी थंय न्हाता आनी अर्घ्य दिता गायत्री म्हणटा म्हणून अक्रूर राबलो हे चेडवांनी सांगलें सान्न चेडू ती कोण कृष्ण आनी बलराम आमी रथान बसता ती तूं वचून यो पळयल्यार थंय तो अशी उदकान बुडी मारली न्हय पळयल्यार ताका साक्षात नारायण स्वरूप दिसलें हां शेषशाही तो भगवान म्हळ्यार आमगेलो बलराम आनी थंय हाजेर बसून सगळें तो नारायण रूप स्वरूप दिसलें आनी तांणी जे लोटांगण घाल्लें ते उदकान न्हय वंदन भक्ती फक्त पांय पडला आनी कल्ले करनी ताणें कल्लेय करना
ताजे नंतर ते ताबडतोब ताका मुक्ती मेळ्ळी, ताका आत्मज्ञान जालें आनी ताका इतलें कॉन्फिडन्स आयलें. ताजे नंतर ताका भंयच गेलें की हे चेडवांक कोण रक्षण करतलें, ही चेडवांचें आमगेलें रक्षण करतली हें ताका कळलें. ही वंदन भक्ती, ती आमी मुखाल खंत पळोवया. वंदन भक्ती घुमटी येसू हाजी एक एक पायरी थावन आमकां मुक्ती मेळूं शकता. सगळे 9 पायऱ्यो पळोवंक ती अशी ना जाल्यार देर एक पायरीचेर आमी इतले एक रूप जावंका मनान देवांतून भक्त जावंका, विभक्त भर न्हय. आनी तशें पळोवचें जाल्यार एकांतान एक श्रवण भक्ती जाली. श्रवण मस्तक सम केल्लें की ता चिंतन मनन केलें, हें केलें, गुणगुण कामून दिसलें. तावळे कीर्तन भक्ती आमी जें आयकलें दुसऱ्यांक सांगका म्हूण दिसलें. कीर्तन म्हळ्यार कले कीर्तनकार करता तेंचें कीर्तन आसता म्हणना, जें सांगचें म्हळ्यार आमगेलें ज्ञान पक्की जाता. कीर्तन करतना संकीर्तन भक्ती जाली, नामस्मरण भक्ती आयली. नाम घेता 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 नाम तें सगुणांत आशिल्लें तें निर्गुणांत आशिल्लें पयलीं सगूण जालें, सगुणांत जावन ताजो भाव जालो आनी तो भाव आमकां जन्मा नंतर सुद्दां आमकां सांगत येता. तसली ती भक्ती जाली. कडेर गुरुपाद सेवन भक्ती जाली चवथी. 5वी जाली आतां अर्चन भक्ती. आतां वंदन भक्ती नंतर केलें. वंदन भक्ती नंतर दास्य भक्ती, सख्य भक्ती सगळें. आनी कड्डेरी आत्मनिवेदन भक्ती म्हळ्यार टोटल सरेंडरन्स. हे सगळे एक पायरी सुद्दां ही इनफ आसा. कसले करता म्हणना तें आमी भक्तीन करया आनी आमी आनंद यात्रेचेर अशीच चालू दवरया. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. श्री समर्थ तांगेल प्रार्थना करया. काल तांगेल सुद्दां तांगेली जयंती आशिल्ली. राम जन्मा वेळारीच ते जन्मा आयिल्ले. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी दयाळा रे. कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले. आतांची परिस्थिती कसली आयल्या पळया. आता न दिसे उरी, कलकोरका म्हूण कळना. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा. कल्याण करी. दास म्हणटा, रामदास स्वामी म्हणटा ती, म्हाका गो तसो तूं कशी भक्तांक पावता, तुल्या दय भरपूर आस. तेमी ती आतां वापरी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी दयाळा. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. जय जय रघुवीर समर्थ, जानकी जीवन स्मरण. जय जय राम. काल तुमगेल सगळ्यांगेल आशिर्वादाने समर्थ तुमच्यांत येवन बशिले. श्रीराम तुमच्यांत आशिल्लो. तुमगेल सगळ्यांगेल सदिच्छेने ते यूट्यूब करका मनांत आमकां कोणाकय समज कळनाशिल्लें. तांणी एक चेरडाक पेटयलें आमकां मदत करूंक. ताका टेक्निकल समज कळटालें. ताणें तें करून दिल्लें. तें कशें केलें ताजी एकच कॅसेट आतां घाल्ल्या नमून पळोवया म्हणून. ताजे नंतर बाकीच घालतलीं. ताजे सगळ्यांनी पयलीं 2 कोण येवच्या जाय न्ही तांकां, तांचे खातीरय आसतें. आनी पयलीं ही कॅसेट रेकॉर्डींग सम जायनाशिल्लें. ताका सांगू हरकत ना. तें सम जायनाशिल्लें. त्यांनी तें फुल्ल म्हळ्यार तीच कॅसेट परत रेकॉर्ड केली. एडिटींग करचें भारी डिफिकल्ट जालेलें. त्यांनी परत ती उलोवन रेकॉर्ड केली. त्याची जिस्ट तेंची सांगिल्लें जाल्यार तें तुमी आयकया ती. म्हळ्यार आनंद यात्रा म्हळ्यार कल्लें म्हूण समकल्पंतांत आसा. तेमी तें जरूर आयकया ती. आनी आज आयलें 4 दिवस येयनी अशी करनासतना रेग्युलर एटेंड करचें. म्हळ्यार ही आनंद यात्रेंतल्यान जुगुळचें ना हो आमी निश्चय करया. नमस्कार सगळे श्रोते जणांक. जय जय रघुवीर समर्थ.